मुलगावाबद्दल आणि स्पेशली सड्याचे ही आमची RMD रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी जी पहिली जी असलेली ती तुम्ही पळयताली थंयसर धाकटेचे शॉपा भितर ही चलताली आनी थंयसर खुबशी अनकम्फर्टेबल जाताले जे पेशंट येताले ते आनी थंयसर तांकां जागो आसनासलो इवन थंयसर आमचे कडेन मेडिसीन दिवपाक सुद्दां स्पेसूच नासलो धाकटी वॉज नॉट इवन 10 स्क्वेअर मिटर 15 स्क्वेअर 15 स्क्वेअर मिटराचे ते चलताले थंयसर. सो नाव वी हॅव शिफ्टेड इन दीस प्रिमायसीस एंड आय एम व्हेरी थँकफूल टू आवर देवस्थान लक्ष्मी नारायण कमिटी हू हॅज गिवन दीस प्रिमायसीस रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी. सो त्यांचो अध्यक्ष आणि त्यांची आख्खी कमिटी जी आसा आमची लक्ष्मी नारायण देवस्थानाची जी तेंच्यांनी हो आमकां एक व्हडलो स्पेस दिल्लो आसा आनी आयज ह्या व्हडल्या स्पेसा भितर आमी जे डॉक्टर्सांक लागून एक सेपरेट रूम आसा आमची मेडिसीन दिवपाक लागून ही फार्मासी जी आसा ती ह्या जागेचेर केल्ली आसा. OPD आसा ती सायडीक केल्ली आसा आनी जो फाटलो भाग आसा तो आमी थंयसर बेड्स घालपाचे बेड्स ऑलरेडी येयलेले आसा ते फक्त आमकां एसेंबल करून थंय घालपाचे आसा. सो बेड्स म्हळ्यार हांगा जी फेसिलिटी आसतली ती थंयच्या पेक्षा जास्त फेसिलिटी हांगा आमकां लोकांक दिवपाक मेळटली. इवन जे ब्लड टेस्ट हे वगैरे आसा डायबिटीज टेस्ट हे सगळे हांगा एवेलेबल आसतले फ्री ऑफ कॉस्ट सारकें दोतोर. तेच प्रमाणे इवन कितें एमर्जन्सी आसलेली आमकां सल लावपाक सेलायन लावपाक पडलो सुद्दां जाल्यार तेजी सुद्दां वेवस्था हांगा केल्लेली आसा. सो एमर्जन्सी कितें आसा तेजी खंय तरी एक बारीकशी वेवस्था जाल्लेली आसा. हेच प्रमाणे हे आतां आमी सद्या करून घेतलें आसा कित्याक खुबसो लोकांक त्रास जातालो हांगा आनी खुबशे लोक हांगा येता आनी म्हाका दिसता हेजी मॅक्सिमम बेनिफीट सगळ्यांनी घेवचो. आमचे नवीन जो प्रोजेक्ट आसा हॉस्पिटलाचो जो प्रायमरी हेल्थ सेंटर हो ऑलमोस्ट आमचो जाल्लो आसा. बाय एंड ऑफ दीस मंथ और मे बी फर्स्ट वीक ऑफ जानेवारी हेजें फावंडेशन आमी घालतले जे आमच्या सड्याच्या भागाचेर आमी फिक्स केल्लो आसा. सो ऑलरेडी टेंडरींग प्रोसेस कंप्लीट जालो. सो वर्क ऑर्डरी दिलेली आसा. सो एक बरी गजाल आसा आमच्या आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांक जे आमचे एक सगळ्यांचें स्वप्न आसलेलें हांगा एक हॉस्पिटल जावचें. सो 25 बेडेड प्रायमरी हेल्थ सेंटर हे जातलें. त्याच प्रमाणे ही जी आमची डिस्पेन्सरी RMD जी जाल्लेली आसा तेज्या लागून आमी सगळे डॉक्टरांक धन्यवाद म्हणटात. तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन हे केल्लेलें आसा आनी इवन आमचे देवस्थान कमिटी तेंच्या आख्ख्या मनांसून धन्यवाद म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी आमकां ही प्रिमायसीस दिल्ली आसा. ही व्हडली प्रिमायसीस स्वता सगळी रिनोवेट करून दिलेली आसा आनी जे रेंटूय आसा ते तेंच्यांनी मिनिमम रेंट घेवन आमकां ही फेसिलिटी दिल्ली आसा. पूण एक सोशल कॉजाक लागून दिल्लेली आसा. सो देवस्थानाचो हांव आभारी आसा आनी त्याच प्रमाणे आख्ख्या आमच्या सड्याच्या लोकांक हांव आव्हान करता की हेजो मॅक्सिमम जो आसा तो बेनिफीट लोकांनी घेवचो कित्याक एक गरजेची गरज आसलेली म्हणटा कित्याक RMD आनी खूब जाणांचो इशू आसलो कित्याक जाणट्या लोकांक थंयसर बसपाक सुद्दां जागो आसनासलो म्हणल्यार उब्यांनी मेडिसीन घेवची पडटाली उब्यांनी तांकां जांच करची पडटाली. सो आयज ते सगळे पयस करून ही आमी न्यू RMD स्टार्ट केली आसा. सो मागता हांव आमचे लक्ष्मी नारायण ईश्वरी कितें असो त्यांचो आशिर्वाद आमच्या आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांचेर आसचो आनी ही जी RMD आसा हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट आमच्या सगळ्या लोकांनी घेवचो. डीचे आज इनॉग्रेशन जाल्लेलें आसा आनी सगळ्यांक खबरूच आसा की पयलींची डिस्पेन्सरी आसलेली ती खूबच धाकटी आसलेली. म्हाका याद आसा आमी जेन्ना म्हणल्यार सर जेन्ना न्यू MLA जालेले तेन्ना खुबशे लोक येयलेले की आमकां चेअर्स दी बसपाक कित्याक की जोरान जे तापोवन जोर येतालो तेन्ना तांकां बसपाक सुद्दां जागो ना अशें म्हणटाली. बट खंय ना खंय पावसाचेर हे पडटाली त्या खातीर ती भिजताली बीन. लोकांचे त्रास आमकां खूब कळटाले पूण खंय ना खंय जाग्याची स्कॅर्सिटी आसल्या कारणान ते खंय जावंक ना. सो नेवरदलेस म्हणटा तशें आतां जाता हे आनी खुबशे आमचे गव्हर्मेंट आसा जे बारीक लोकांचे जे त्रास आसा ते कळटा. GST जाणा तुमी गेल्या फावटी आमच्या नरेंद्र मोदीजीन कमी केल्ली आसा खुबशी मेडिसिनाचे. तशेंच आयज आमच्या सड्याकारांक खुबशे
हेचो लाभ घेवंक मेळटलो. कितें आसा वास्को वयतले जाल्यार गाडी जाय पडटा, घोव कामाक वयता, सो बायलांक खुबशे हांगा बेगीच्या बेगी येवपाक आपले ट्रिटमेंट घेवपाक बरें पडटलें. सगळ्यांनी सड्याकारांनी हेजो लाभ घेवपाचो आनी हांव सगळ्या डॉक्टरांक सुद्दां कॉंग्रॅच्युलेट करता आनी थँक्यू म्हणून सांगता. From the previous place, which was a shop, and people had complaints regarding they had to stand in the open. It was very congested, and there was no place to sit and all. So now we have shifted to this premises thanks to the Lakshmi Narayan Temple Committee and Honorable MLA of Murmugaon. This place was given to us by them for the rental basis, and now the space is quite big. We have one room for the OPD, one room for the pharmacy, then the spacing place is there outside for the people to sit. Plus we'll be arranging 2 beds where emergency any medicines and drips to be given can be arranged in the one room is kept for that. So altogether we'll be having the facilities of blood test like sugar, diabetes checkup, plus the BP and monitoring checkup will be here. Any dressing and all required will be done here. And any camps, any immunization we can give in this place, which will be beneficial. Outreach of immunization and all can be done in this place, which is quite good. आमचे MLA शंकर आमोणकर हेका आमी धन्यवाद म्हणटा. म्हणजे हे प्रिमायसी खातीर तेणें जितलो आमकां हेल्प केलो आनी जे आमचे बारीक सरकारी कार्यालयांच्यान कितें कितें आमकां जे हेल्प जाय आसलो हे प्रिमायसी तो सगळो हेल्प केल्लो आसा. तशेंच तुमी पळयलां आसतलें पयलीं जे लोक थंय पावसान बी उबे रावताले आनी आमचेच लोक आमकां म्हणटाले अरे हांगासर कोणाक बसोवंक मेळना, लोक पावसान भिजता आनी तशें ते चॅकअपाक येतात आनी म्हाकाय तें बरें दिसनासलें. आनी आमची मॅडम सातार्डेकर डॉक्टर ती म्हाका म्हणटाली आमी प्रिमायसीस खंय तरी आमकां एक बरी आसा जाल्यार पळय म्हणून. आनी ही प्रिमायसी आमची ऑलमोस्ट एक मोडकळी कशें येयलेले आनी आमी भटजी आमकां हांगासर रावना आमी भटजीक दुसरे कडेन शिफ्ट केला. म्हाज्या मनान येयलें की आमी हांगासरच एक लोकांच्या कल्याणा खातीर लोकांच्या भलायके खातीर आमी जर हे प्रिमायसीस जर रिनोवेट करून दिले आनी आमी आमदारां लागीं उलयले, आमदारान आमकां पयलीं सांगलें तुमी गो हेड, हांवें आपल्या चितलो हेल्प जाता तितलो करतलो म्हणून. आनी आमदार आमकां खंयच्याय गोश्टीन आनी जे प्रोजेक्ट घेतात देवळाचे आमी प्रोजेक्ट घेतात ते लोकांच्या कल्याणा खातीर घेतात, लोकांक तितलो यूज जातलो. आज आमच्या हांगासर पयलें एक 8 दिसां फाटीं तुमी पळयलां आसतलें जे आमचो आतां हांगा एक डोम येवपाचो आसा. तो डोम आतां आमच्या खातीर यूज न्हू पण ते सगळ्या लोकां खातीर यूज जातलो. जी कोणा कलाकार आसा तांकां जाय ते थिंगासर यूज करपाक म्हणल्यार तो आमचो जो स्टेज आनी जो डोम आसा ताचो युजफुलनेस जातलो. तशीच हे डॉक्टरांचे सुद्दां खूब आमी धन्यवाद म्हणटा. जेन्ना आमकां कितें सर्वीस जाय पडटा तेन्ना आमी तेंच्या लागीं उलयता, तांकां आमी साथ घालता आनी तेन्ना ते आमकां हेल्प करता. आतां तशेंच 14 तारीख तेंचे पोलियोचें एक अभियान आसतलें आनी तितून आमी तांकां जे हेल्प जे मागता ते आमी करता. आनी आमदार आतां आसा म्हणून ते आतां एक तेंचो एक मेन आसा ती तेंची गाडी ना तेंच्या लागीं. तेंची गाडी सद्या ब्रेक डावन जाल्ली आसा आनी ते गाडये खातीर तांकां खूब त्रास जाता. डॉक्टरान उलोवना पण हांव डॉक्टराच्या हांव उलयतां आनी म्हाका 100% खात्री आसा की बाब शंकर आमोणकर तांकां ह्या बाबतींत हेल्प करतलो. थँक्यू. हो आमच्या आमदाराचो सारको काळजाचो लागिल्लो सब्जेक्ट. सो त्यांचो ड्रीम प्रोजेक्ट तेंच्यांनी ऑलरेडी सांगिल्लें येवपाचो आसा म्हणून. पयलीं RMD ही आमची एक ल्हान जागो फुडेंच आसलें पण आतां तेंच्या आदारान आमी हांगा आतां व्हडलो फॅसिलिटी व्हडली सर्वीस हांगा दिवपाची थारायल्ली आसा. जशें आमच्या हेल्थ ऑफिसरान सांगलां ते इंजेक्शन जे IV सलायन जे डे केअर सर्वीस जे कितें दिवपाचें आसा तेका हांगा जाय तो जागो आमकां मेळटलो. सो आमदाराचे हांव धन्यवाद म्हणटा कित्याक आमी जागो पयलीं खूब सोदलेले पण आमदाराच्या आदारान आमी आतां हांगा ही RMD आयज सुरू केल्ली आसा. थँक्यू. ती खरीच हांगासर खूप ल्हान आसली. पावसान बीन आमकां खूब प्रॉब्लेम जाताले आमच्या सड्यावयल्या लोकांक. हांगासर लक्ष्मीनारायण देवळाच्या कमिटीन आमकां हो स्पेस दिवन खूब हेल्प केल्लो आसा. हांव तेंचे आभारी आसा. तशेंच आमचे मुरगांवचे आमदार हेंच्यांनी बी आमकां खूब सपोर्ट केल्लो आहा ही डिस्पेन्सरी बांदून दिवपाक. सो तेंचे बी हांव धन्यवाद म्हणटा. आमच्या सड्यावयल्या लोकांनी हांगासर येवन हेचो खूब लाभ घेवचो हीच म्हाजी विनंती आहा. थँक्यू.